भारतीय जनता पार्टी गोंया स्टेटीचे आज नॉर्थ गोवा ह्या जिल्ह्याचे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन आशिल्लें आनी त्या निमतान दयानंद शंकर कारगोडकर हे एकमेव हाजे नॉमिनेशन फायल केलें घेवन आनी ताका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून आनी ताका प्रपोज करपी तिग जाणांनी प्रपोज केलें सिद्धेश पेडणेकर, रामा कामत सॉरी रामा रामू खरवत ना खेडे योगेश खेडेकार अशी तिग जाणांनी प्रपोज केले आणि ताका सेकंड तसे तिग जाणांनी केले वेगवेगळे रणजीत उसगांवकार म्हणून, संदेश शिरोडकर आणि तिसरो रामा आत्माराम नाईक अशी तिग जाणांनी ताका हे केले आणि एकटे आनी दुसरे नॉमिनेशन कोणी फायल करूं ना टील द लास्ट टायमींग फॉर फायलींग हे नॉमिनेशन आनी दुसरे फॉर्म येवना आनी ह्या इलेक्शनाच्या निमतान म्हाजे बरोबर व्यासपीठार जे आसा आमच्या गोवा प्रदेशाचे इलेक्शन प्रोसेसाचे प्रमुख प्रेमानंद मामरे सर, दुसरे आसा ते को कन्व्हेनर को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर नॉर्थ गोवा किशोर अस्नोडकर आणि तिसरे आमी केशव प्रभू हे पक्षाच्या वतीच्यान हे हाजेर हे बॉडीचेर आसा तशे आनी संतोष मळी हे को कन्व्हेनर आसा हे हाजेर. हांगा साऊथ गोवा पळय थंय बी नॉमिनेशन फायल जाल्लें आहा. साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून आमचे ओबीसी मोर्चाचे प्रेसिडेंट श्री प्रभाकर गांवकर केपेंचे हांणी फॉर्म भरलेलो आसा. थंयचो जो कार्यक्रम आसा रिजल्ट डिक्लेअर करपाचो तो फाल्यां सांजचो 5 वरांचेर जातलो. थंय बी मुख्यमंत्री आनी तांचे सगळे सहकारी आनी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित आसतले. आमचे जे दयानंद कारगोडचे जे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून तांणी फॉर्म भरला तांणी गेली 6 ते 7 वर्सां मय मंडळाचे प्रेसिडेंट मय जो मंडळ आसा बिचोली तालुक्यांतलो ताजे प्रेसिडेंट म्हणून काम पळयलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर तांणी पक्षाच्यो ज्यो विविध जबाबदाऱ्यो तांकां पळय दिल्ल्यो त्यो जबाबदारी त्यांनी व्यवस्थितरित्या पार पाडलेल्या आसा. त्यामुळे सेंट्रल तसेच गोयच्या नेतृत्वान तांचेर विश्वास दवरून तांकां ह्या पदा खातीर तांकां नॉमिनेट केल्लें आसा. इलेक्शनान वोटर्स पळय आहा ते मंडळ प्रेसिडेंट आमचे 20 मंडळां आसा नॉर्थ गोवा, एक मंडळ प्रेसिडेंट आनी थंय प्रत्येकाक मंडळ डेलिगेट काडल्या अशे 20-40 जाण वोटर. तातूंतले हे जे 3 प्रेसिडेंट पळय आहा तांणी प्रपोज केला. सिद्धेश पेडणेकर पेडणेचो मंडळ प्रेसिडेंट, राणू जे खरवत हो वाळपयचो मंडळ प्रेसिडेंट आनी योगेश खेडेकार हो म्हापसाचो मंडळ प्रेसिडेंट आनी जे सेकंड केला तातूंत रामा नायक साखळेचो मंडळ प्रेसिडेंट, रणजीत उसगांवकार हळदोणेचो मंडळ प्रेसिडेंट आनी संदेश शिरोडकर हो चिबलचो आपल्या सांताक्रूजचो मंडळ प्रेसिडेंट. सो ऑल तालुकास हॅव रिप्रेझेंटेड. सगळ्या तालुक्यांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा आनी हाजो जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पळय आसा ते फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर हांगा. आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे आनी आयुष आमचे सेंट्रलाचे मिनिस्टर श्रीपाद नाईक, सगळे आमदार आनी नॉर्थ गोवाचे मंत्री आनी नॉर्थ गोवाचे आमचे विविध डिस्ट्रिक्टाचे मंडळाचे ऑफिस बेरर सगळे कार्यकर्ते हांगा ह्याच हॉलान उपस्थित आसतले तेन्ना ताजो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो आनी त्या वेळार ऑफिशियली ते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जातले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.